बाबार पयल्या वर्साचो उगडो आसचो खरेंचपणी ताजे पासून मागुया मागूंक लायला. बर्थडे आल्वारो फेर्रांव, क्रिस्ट ब्रिटो आनी कोण बर्थडे मनयता तांचो उगडो आसा मिसान कोनिया. काजाराचें वरोस एंटनी एन मारिया फेर्नांडीस तशेंच एंटनी एन क्रिस्टिन रिसोजा. 25 वर्सां काजाराची जोझफ आनी लिबी फेर्नांडीस आनी कोण काजाराचें वरोस मनयता तांचो उगडो आस कोरिया. एकामेका पासून मागून आनी भोव करून दुयेंती पासून मागून हे मिसान बरे भशेन वांटो घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमच्या आसम्या जेजूस क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसूं. हेचे पयले वाचपान आमी आयकता पावलू जेरुच्या मोगा पासत कितल्या संस्था पयलो पिडापीड दिवपी पूण जिवीत बदलल्या उपरांत जेजू बाय सर्वेस्परा आमच्या बापा नेणट्या निर्मोट काळजांचो तो मोग कोत्ताय आनी निर्मळपण ओगडायलेल्यांक तूंच तें कोण लायन पोत्तून दिताय. अनबाडपणाच्या काळोखांतली तुवें आमकां सोडयलें तर सदांच्या उजवाडाची वाट सांडून वचूंक केन्ना आमकां निर्मी नाकाय. हें आमी मागता आमच्या आसम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससण्याच्या ससनां बसून देवाचें उतर आयकुया. धर्म दुतीच्या इतिहासा वेले वाचप. अंतियोखे आनी इकोनेतावन थोडे जुदेव आयले. पोरजेक खूब जावन ताणें पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवतीन एकतावले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बराबर देर्बेक गेलो. देर्बे शारांत शुभ वर्तमान परगटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोनेंतल्यान अंतियोखेक परतले. ताणें शिशांक गोठाय दिली आनी भावार्थान ती रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश दूख आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सोबेक तांणी जाणटी नेमले आनी मागणे आनी उपास करून जाचेर तांणी विस्वास दवरलेलो त्या सोम्याचे यादनी तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पानफिलियेक पावले. पेर्गा गांवांत देवाचें उतर परगटोच ते अतिलियेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून अंतियोखेक पावले. हाचे आदीं ह्याच शारांत तांणी संपयलोल्या वावरा पासत भावात तांणी तांकां देवाची मोजत मागून ताच्या हातांत घाले. हांगा पावतोच पवित्र सोबेक तांणी एकठांय केली आनी देवान आमकां
देवान आपणाक केलें तितलेंच खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावाताचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें. शिसा बराबर ते थंय जायतो काल रावले. देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जातलो, तुजे बोग सर्वेस्परा, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजूं. सगळीं म्हणुया, तुजे बोग सर्वेस्परा, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजूं. तुवें रोचलाय तें सगलें, तुका दिनवासून सर्वेस्परा. तुजी बोग तुजें वंदन करून, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजून आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब, तुजे बोग सर्वेस्परा, तुजी राजवटीची मोहिमा गाजूं. अशें सगळ्या मनशाक तुजी वती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटी लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं. तुजे राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपोटी तोखता. जबाब, तुजे बोग सर्वेस्परा, तुज्या राजवटी मोहिमा गाजूं. म्हज्या तोंडान सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रचना स्तुती करूं सासना सासनाक. जबाब, तुजे बोग सर्वेस्परा, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजूं. सगळीं उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. कश्ट मरण सोसून मेलोंतल्यान पुनर्जिवोत जावंक आनी अशें आपले मोहिमेंत भितर सरूंक हें सगलें क्रिस्ताक घडून येवंक जाय आसलें. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvespor तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. संवसार दिता तशी हांव तुमकां दिना. तुमचे काळीज उचांबळ ओ बेजूड जावं नये. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां. अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सोशी वेतां म्हूण संतोश बरी जातले आसल्या, कित्याक बाप म्हज्यान व्हड. हें घडोवन आयले उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक आतां तें घडच्या आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनी तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग कोत्तां आनी बापान फरमायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळोवन येवंक जाय. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, जेजू पुन्न जिवन जाल्या उपरांत चडशें पयलें वाचप आयकतां धर्मदुतांचो इतिहास, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स. हें पुस्तक अपोस्तलांची खबर सांगता. जेजू जिवन जातच अपोस्तलांनी कितें केलें, खरेचपणी दोग व्हडले अपोस्तल पेद्रू आनी पावलो. चडशें ताणें कितें केलें.
चड खबर पावलुची आमी आयकता. पावलूक पवित्र पुस्तक म्हणटा ऑन बावाड तांचो आपोसल, जुदेव न्हय पळय तांचो तो आपोसल. जेरूचे पोरजेक क्रिस्तांवांक जायते पिडापीड दितालो. मुदा जातोच खंयच्या आपोसलान करूंक ना तितलो वावर ताणें केलो. खंयच्या आपोसलान करूंक ना. चड करून हे धोरम दुतांची इतिहास आमी आयकता. 3 वियाजी ताणें केल्यो. जशी बेन तारवटी वियाज मारता तशें पावलून जेरूच्या मोगा पासत 3 वियाजी 3 पावटी भोंवडी ताणें मारली. ताजी खबर ताजी चिठ्ठीन आमकां आयकूंक मेळटा. जेरूचो मोग ताजे मनान काळजान लासतालो. कसल्या आडकोडीक तो भियोंक ना. तेसालोनिकाराचे चिठ्ठीर बरोवन तो सांगता जेरूच्या मोगा पासत आमी कितें कितें सोंसलां पळय तें. आनी आयज आमी आयकलां जुदेव लोकांक देवाची विजून काडलेली पोरजां आमी म्हणटा. पयलो तो लोक क्रिस्तांव पयलो जावंक जाय आशिल्लो, पूण तोच लोक पयलो क्रिस्तांचेर पोत्तो जाव. आपोसलांची शिकवण आडकोड घालूंक जुदेव, पावलोक आडकोडी घालूंक जुदेव. आयज आमी आयकलां देर बी म्हणटा पळय त्या गांवांत गेल्या उपरांत पावलो आनी बार्नबास जेजूक परगटूंक भोंवताले आनी तांच्या आडकोडी घालूंक चड करून जुदेव लोक भोंवता. तांणी पावलोक फातरायलो, मेलो म्हूण समजलें. ताका ओडून ओडून रस्त्यांचेर ओडून व्हेलो आनी तांच्या सिदादी भायर व्हरोन उडयलो, समजून तो मेलो म्हूण. पावलूचे शीस खबरेक ताजे येयले. तो निण्णवलो. ही वॉज अनकॉन्शियस. सोयरानान येयलो आनी उपरांत तांचे बराबर तो गेलो. फरतांनी मारला, आपणाक दूख येयला. भियोन जेजूक सोडटा काय लॉज नासलो. भियोना कसो दुसऱ्या गांवांत वचून. आनी दुसऱ्या गांवांत वचोन तीच खबर जेरूची खबर सांगता. इश्टानो, एक प्रश्न, हें सगळें करूंक पावलूक घोटाय खंयची? एक मनीस सही गोज मातयेक पिडापीड दितालो. एक मनीस जाका ही गोज मात पयले क्रिस्तांव भियेताले, शिराप सोडटाले, केन्ना जोरी पडोन मोरो अशें म्हणून मागताले. हो मनीस इतलो जेरूच्या मोगान पडलो कसो? जेरूच्या मोगाक कितेंय करूंक तयार आशिल्लो कसो? बरयणा सांगतात ताजो गूट जावन आसा मागणें, पिराजीत, उपास. पावलो जायते मागणें करीत रितीत ताणें केलोलो. जायते देवा लागीं मागतालो आनी पोत्तून पोत्तून मागतालो. इवन रातचो मागतालो. उपास करी, पिराजीत करी, धनवण करी. आनी जेजूक मागतालो, हांव तुज्या मोगान ओदीक पडोंक म्हाका आदार दी आनी तुजे केन्ना पोत्तो ना जावंक, आड वचना जावंक केन्ना निर्वे नाका. कितेंय करूंक तुज्या मोगा पासोन म्हाका बोळ दी. ह्या मागणे वरवीं पावलो घट जालो, बरो क्रिस्तांव जालो. क्रिस्ताच्या मोगा पासोन कितेंय करूंक तयार आशिल्लो. इश्टानो, आमकां असलें कांयच कितें घडना. कित्याक? मे बी आमी मागिना. आमी पास्कांच्या काळार आसा. जेजू पुनर्जिवन जालो. जेजू जिवा आसा. जेजू कितेंय करूंक आतां तयार आसा. आमच्या जिवितांत भितर सरांक कबूल आसा. पूण आमी घोडे फावो ते भाशेन मागणी करिना, पिराजीत करिना, धनवण करिना. त्या पासून आमच्या जिवितांत जेजू भितर सरना. आमी आहा तशेंच आसा, नाजाल्यार अदीक पाश जायत वेता. तर आयज भोगोर ह्या दिसांनी खरेतपणी जेजू लागीं मागुया. तुजो पवित्र आत्मो जो पेद्रूक, पावलूक आनी पयल्या धर्मदुतांक दिलोलो आमकांय दी. आनी आमी तुज्या मोगा पासत कितेंय करूंक, कितेंय सोडूंक आनी कितेंय सोंसूंक आमकां तयार कर. तर इश्टानो, हें देण्या फावो कर म्हूण आयच्या दिसांनी मागुया. बसूनच भेटून हें गीत गावया. गायन गावया. भेटयता ही आमची दानां. C11 पान 30 आनी 2. C11 पेज 32.
उबे रावया म्हज्या भाव भयणीलो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत विदात देव बापाक मानतो तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी कर्जान तुका हें देणी ओपून दिता. जशें इतलो व्हडलो संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फाव केलें तशेंच सर्गींचो उतरां वाडतो प्रेमी संतोश आपणाक फाव कर म्हूण ती मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. घोश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर कडेन तुका आमी वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अदीक करून उत्तम पास खंयच्या काळार तुजे मोहिमेची करीत आनी वाखाणी व्हरत्या दोपेजन आमी करूंची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो. मनीस परस सुपरनायक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उल्हासा सगलो संवसार सर्गींचे सगळे दरबार निरंतरीन गायतात तुजे मुखार. Darbaraco sorvespor tu, sorgani sonsar pola, tuja moimova, musarvi, tu casoi sol, sorvespor acelami, pietata caso, musarvi tu casoi sol. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेशी आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर पुंची. तेच बरें जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नवें दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान ससणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे वखसाने मेलच्याक तुमचे प्रसाद समेस मनशां प्रसाद ते वारोवतलें. हें म्हजें उगड आसा करा. Bavartato good for Gotuya. Gesù vero, Gesù ci pozzaro, Gesù novio e dono, Gesù novio e dono. Bapa. जुरीच्या मनांचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तपण उगडास करता. नो जिविताचो उंडो आनी सरवणीचे कास तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फाव केली हें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जुरीची कोणा रागो शेवतले आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हक्के पृथ्वीचेर विश्रायले पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळी आनिकी वर्गां बरोबर ताका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरो सुदारून मेल्या ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुश्ता गोतीन मेल्ल्या समेस्तां
तुजें पोरजोरी मुखामार पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता कोर मारये देवाची माई संगाती बेगीन धर्म दत्ता आनी सरकारी तुका म्हणून लाभ सगळे भोगता बरोबर ससणीच्या सुखान आमकां वाटली तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोद बेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससना बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया जिवीत ताणें आमकां दिलां क्रिस्तांव म्हण फावो केलां दिन वाचुया सप्तात असले बरें क्रिस्तांव कशें आमी सदांच चलूंक आदारान शाळेपणांक बांदी म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया आमचे बापा तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर कितेंयांक बक्षिता तशें आमची पाप आनी आमकां तडणेन पडोवंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली तूं आमकां निवार दया करून जिवितान आमकां स्वस्थाय दी सर्गींच्या सुखाक आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशान आमी वतरेक जावं तर आमकां चुडार ककुतेन चड पाप कसली सुटोय सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वठाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्यांच्या धर्म दितां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान समार तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनांक सुम्याची शांती सनगाल तुमचे सगळे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमची सगळी देवाची शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी हो जेजू खरा देवाचो पूत कोश्ट मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवन जाला हेजेरीच्या मोगा पासत बागेवन पावल कितेंय करूंक खबर आशिल्लो ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती आमी ताच्या मोगा पासत कितेंय करूंक जेजू आमचे थंय मागता तर आमी सगळे ह्या जेवणाक आपयल्या आमी सगळे सुभागी तुमी आगदनीचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया एक तुजी आज्ञा आमकां D9 पान 51 D9 पेज 51 Tu
आमचो मुखेलो तसोच एका मेघाचो आमी आदामो करचो बाबान तुजो मोगू केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बाबाच मोगा तू रावलो तशीच आमी तुज्या रावचे एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एका मेघाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एका मेघाचो आमी आतां मोग करचो प्रार्थना. भोवमोगाड बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट तुजी घाल पास्कांचे समोरून तुज्या सासरीक मोगाच्या गुटा वरवीं तूं आमकां नवें जिवितान भरलें तर आमकां पुनर्जिवन जालेल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जिवनपणां आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर आमकां मोहिमवंत कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या आत्म्या वरवीं खेरीत कोडोवन जनरल बॉडी मिटींग सिनियर्सांची आसतली फ्रायडे शुक्रारा दीस 12 4 त्या उपरांत डेंटल अवेरनस दांताचो कुयदाद हाचे वयर एक प्रोग्राम डॉक्टर जुआन ब्रागांसा कोत्तेरी वांटो घेवन सिनियर्सांक खेरीतपणी मागणें आसा तशेंच 13 मायाचे बस आसतली दोना पावल सायबिणीच्या फातिमा सायबिणीच्या मानाक थंयसर मीस आसतलें आनी उपरांत पुरसां आसतलें ताका वचूंक 4:45 4:40 बस आसतली थंय वचोंक कोणाक जाय फायदो तुमी काडचो मीस 5 वरांचेर जातलें सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं सोरपोत वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं वचात जेरूचे विस्वास धरून ताच्या मोगा पासत कितें करूंक बरें करूंक वावरात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा शेवटाक आमी गायन गावया जिवितांतूं उजवाडांतूं K4 541 K4 page 141 Jivita